Cell Academy, Goa's best institute for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12th. State topper for NEET, JEE, BITSAT 2024 are produced by Cell Academy. Admissions are now open for class 8 to 12th at our study centers in Margao, Vasco and Prudent. Book your seat today. Limited seats available. नॅशनल हायवेचो प्रश्न केन्नाच ना म्हणून आनी प्रत्येक तोच विशय घासता हांगासर ते कितलेशे ठराव आमी मांडले बाबा आमकां ह्या गांवांच्यान तो नाका आमकां बायपास जाय पूण सरकार हे पंचायती कडेन कित्याक लक्ष दिना आनी कित्याक तांकां परते उत्तर दिना हेजे आमी तर कांयच सांगूंक शकना 3 एसटीचे आमदार रमेश तडवडकर गोविंद गावडे आणि गणेश गावकर का दाखोवन दितलो कित्याक 5-6 महिने आसा हेणी राजकारणा खातीर आपण एकामेकाक गँग मारल्या काय या लोकां खातीर कित्याक मॅक्झिमम जो भोवमान लोक आसा तो एसटी समाजाचो आसा 13 जेटी मदीं बाणस्तारी हे नांव आसा बाणस्तारी म्हणजे आमच्या पंचायतीन हद्दीन येता नाल्यार एक तर ते मुस्लिमांकूच काडून उडया भायर आयडेंटिफिकेशन करा बाबा ते खरें रावता ते म्हाका जिन्यून आहा काय ना ते पुलीस थंय वचोन आमी ती इन्क्वायरी करतले आनी योग्य ते कारवाई करतले पक्षाच्यो केसी म्हणटा थंय आसा म्हणटात ते सो आता ते आमी फायंड आउट करता न्हू हायवेचे आमी ते फूल जितली एक्विशन जाला जागा जी आता एक्विशनाक कितली गेल्या आनी जी कितली घरां गेल्या ती आमकां माग लोकांच्या डिमांडा प्रमाणे मागतले एक्विशन जावन उरल्या ती डिनोटिफायड करपाक लोकांचो डिमांड आसा ते आमी मागतले डिनोटिफायड जावन आमकां येवची म्हणून टीचे आमकां कांय येवना आनी तो समज येयले जाल्यार ते आमी लोकांच्या फुड्यान दवरतले आनी डिस्कस करतले आनी जेटी ही आमकां नाकाच. चिमलाची ग्रामसभा परतून एकदा तहकूब केली. सरपंचाक गावचें पडून गेल्ले ना. लोकांनी सरपंचाचेर घे म्हूण आरोप केल्यात. आमी निवडून दिला आनी लोकांचे आमी आतां 4 वर्सां आतां सरपंच करता लोकांचे आयकून आमी बसले समज सरपंच मेंबरा कडेन हांव डिसिजन घेवन सगळे डिसिजन घेता असो न्हय की एकलो डिसिजन घेयना पूण हांवें लोकांक म्हणजे पंच मेंबर डिस्कशन सेक्रेटरी कडेन डिस्कशन केलें आनी आमी सांगलें की लोकांक धर नाका आयज करपाची ना जाल्यार फुडली कंटिन्यू करची म्हणून आमी एजंट आयची ग्रामसभा एजंट केली. आयज आमी इतकेंच मांडलेलें सरपंचा कडेन की बाबा ही जी मिटींग जी आसा तुजी आयची जी ग्रामसभा जी आसा फुडलो जो आयतार आसा तो वनमहोत्सव आसा आमी झाडां बी लावपाचें आसा तेन्ना तेज्या फुडलो जो आयतार जो आसा त्या आयतारा दिसा तुवें दवरची लोक हांगासर उपस्थित आसा तेच्यांनी की बाबा ही जी ग्रामसभा आसा ती एडजॉर्न करची. तो सांगपाचो हे उद्देश असो आसा की ह्या मनशाक हांगासर ग्रामसभेक बी लोक येयल्ले नाका. ह्या मनशाक कोणें आमी हाडला तेजो खंय गॉडफादर खंय मेरशे बसता ताका कितलेदां आमी विचारलें बाबा तूं इतले जेन्ना आमी इश्यू बरें म्हणटा तूं आयकता पूण करिना कांयच. एक वर त्या बजेटान उलयला जशें गोविंदान म्हणला 100 रुपया जर खर्च करूंक जाय तितूचे 10 रुपया सुद्दां सरपंच आमच्या लोकां खातीर मोडिना. ज्या टायमार पळय पंचायतीची वाट लागला ही केन्नाच ही पयलीं लागोंक ना.